तुम्ही खंयचे मेळ तुमच्या आयज आयला ते आतां? आमचं गुळेकार आमी दसमे दिसाक आमची भायर सरता आनी आमी दसमी दिसा भायर सरलेले आमच्या गांवांतल्या या चापोली वैजावाडी देवळा कडेन आसाळे चारय वाडे खेळत खेळत आमी येयल्ले आसा. तुमकां कशें ते चप्पल घालनासतना तुमी चलत भोंवता तुमकां कसो अनुभव तशें करून येता तशें करून? आमची ही परंपरा जाणटेल्यां सावन पयलींच्यान आसली ती परंपरा आमी आमगेले कपड्याची जी पद्दत आहा ती तशीच दवरली आसा आनी हेजे फुडें बी आमी तशी उरतली. चप्पल ना, पॅन्ट ना आनी जे आमचो टोपी शिरंगार जो आसा पळय आमचो पयली परंपरेनुसार आसा सगळो. ओके. आतां तुमी भोंवता आसतना गाडयेन भोंवता काय दोंगर भागांत तशें चलत भोंवता? आतां आमी नुवें आसलेले नुवेंच्यान आमी चलत आतां कुडयेवाड्या वयल्यान अशे मदल्या रानांतल्या वाटेन येयले आमी पयलींच्या परंपरेनुसार येयल्ले अशे करून. आतां इंद्राडे पावले आमी आतां. काही धाकटे भुरगे आसता जाणटे आसता तुमी चलत तुमकां कितें त्रास जाता काय कितें तुमकां तशें? आमी जाणटे तरी मात जाम पडटा पूण आमचे बारके भुरगे हे धोल जे आतां आमचे 10-15 आसा ते भुरगे उमेदीन घेवन येता. त्या काल म्हणल्यार आमी गाडयेर नाकून पावले आमी चलत येवपा म्हणले नुव्यांतल्यान हांगा कुडयेवाड्यार पर्यंत चलत येयले आमी. आतां तुमी खेळ आतां खेळटा तुमी आतां खंयचे खेळ खेळटा तुमी तोणयाचो तालगडी तशें? आमचो तोणयाचो खेळ मागीर आमची ते आसतली पयलीं आमचे तोणयाचो खेळ जालो मागीर आमची चरंग आसतली आनी मागीर आमचे हेची आरत आसतली. ते गांवांतल्या भायर सरतना कितले लोक सुमार तुमी भायर सरता तेन्ना मेळ? सादारण आमी ह्या वर्सा 115 तशें करून भायर 100 वयर आसता दर वर्साचे भायर सरपाचे कंटिन्यू. अशें तुमचे आतां हे एक वेज एक शिगम्याचे जे रुपान वेज जेवता तुमी सगळे कडेन? आमची अशी परंपरा आसा की शिवरात्र जाली की आमचे संवसारपाडे पर्यंत जे आमचे आसा पळय जे मेन काम करणारे आसा ते आमचे वेज आसता आनी ह्या शिगम्या दिसा तर आमी सारके एकादश पर्यंत हे पर्यंत आमची श्रेष्ठ जात्रा आहा पळय श्री मल्लिकार्जून देवाची तेजे आमी सामके शिवराक आमी नुस्त्याचे. तुमी खंयचे दिसा तुमी गांवां पावतले आतां? आतां आमी आज राती आमी गांवां वयतले फाल्यां मागीर आमच्या गांवांत सगळे फुल्ल घरा खेळटले आनी फाल्यां सांजेर 5 आमचो मांड मोडटले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.